मोगाल भावा भयणीनो, आयज साद्या काळाचो 7वो आयतार आमचे 2 प्रांतांक आयज आमी समाजीक प्रेतिसायेचो आयतार पाळटाव. ही आमची संबोरणी अर्थाभरीत करून आमी विशय घेतला तो मळो ताणें कुलवाड्यांक कुंबल्याक दिलो. होय, हेच परी देवान मनशाक हो संवसार कुंबल्याक दिला. आमी संवसाराचे दोनी न्हय, पूण देवाचे कारभारी. हे वर्साक गौलीक विशयाचे उतरांनी जेजू आमकां सांगता, तुमी म्हजे घोवाय. समाजीक प्रेतिसायेचे वरवीं आमी जेजूचे घोवाय जाता. देवाचे मांडावळीन हे संवसाराचो सांबाळ करून ह्या मिसान देवाच्या उतरांतल्यान आमचे मनाचे उजवाड आनी जेजूचे कुडी रोगताचे जेवणांतल्यान समाजीक कार्य करून बोळ घेवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे मोगाल बाबा भयणीनो, जशें आमी सुरवातेक आयकलां, आयज आमी समाजीक प्रेशितायेचो आयतार समोरंगता. तर ह्या दिसा आमच्या मनार उजवाड घालुया. जायते फावटी आमी ह्या समाजाचो परमोस करिना. हो समाज आमच्या हातान देवानूच दिला. तर जेन्ना आमी ह्या समाजाशी वायट करता, त्यो घडयो आमच्या मुखार हाडुया आनी देवा बापा मुखार बोगसणे मागुया. तो मळो ताणें कुलवाड्यांक कुंबल्याक दिलो. हो आयचो विशय आमकां बरे कारभारी जावंक आपयता. आमी ह्या संवसाराचे बरे कारभारी जावंक लावदातो सी ह्या दाखल्यान पाप साई फ्रांसिसान आमकां शिकोवन दिल्या. हे शिकवणेचेर आदारून आमच्या पातकांचो उडास करुया. मनशान वाऱ्याचें प्रदूशण केलां आनी कचरो वाडयला. सुम्या, तुवें नितळ वारें रचलां. आमकां मनशाक बरी भलायकी दिवंक. पूण हें वारें प्रदूशीत करून मनशान तें विकाळें केलां आनी आपलो जीव संकश्टान घातला. कचरो करून पिडा वाडयल्या. बरे कारभारी आमी जावंक ना. आमकां बोगूस. सुम्या काकलूत कर. उदकाचो सांबाळ करूंक ना, उदकाचो इबाड केला. क्रिस्ता उदका वरवीं आमकां बावतिज्म दिवन आमकां देवाची भुरगीं केल्या. हें उदक
मनशाक तशें आख्खे रचणेक चड गरजेचें. तें नितळ सांबाळूंक आनी ताचो जबाबदारेन उपयोग करूंक आमी बरे कारभारी जावंक ना. आमकां बोगूस. क्रिस्ता काकलूत कर. झाडां रोवन पर्यावरण सांबाळूंक ना. सुम्या झाडां आमचें वातावरण सांबाळटात. गरमी चड जावंक दिना. पूण आमी झाडां कातरल्यात, मिनां आनी उद्योग वाडयल्यात. झाडां रोवंक ना. आमच्या घरा लागीं भाजीपालो रोवंक फाटीं सरल्या. संवसाराचो कारभार सारको चलूंक ना. आमकां बोगूस. सुम्या काकलूत कर. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, तूं अगणीत मोबालायचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यान तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमची पातकां बोगूस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जियेता आनी राजवट चलयता
सासणाच्या सासणान इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता. तो आपल्या दाका मोळ्याचो मोग करता. ह्या मोगा विशीं म्हजें गीत. एका भोव पिकाळ दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाका मोळो आसलो. ताणें तो कोंडलो आनी गुंडे बा काडून नितळ केलो आनी थंय उठून दाकावली लायली. तांचे मदें ताणें एक मिनार बांदलो आनी थंय एक कोळुंबी तयार केली. ताका दाखो जातल्यो म्हूण तो आशेवन रावतालो. पूण जाल्यो त्यो रानवटी दाखो. तो रांता जेरुसलेमांत रावतल्यान आनी जुदाच्या मनशांनी म्हजे आनी म्हज्या दाका मोळ्या मदें न्हीद करात म्हूण मागता. म्हज्या दाका मोळ्याक आनी कितें म्हज्यान करूंक जातलें आनी तें हांव करिनासतना रावलां. तो म्हाका दाखो दितलो म्हूण रावतालो. तर ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो? बरें आतां म्हज्या दाका मोळ्याक हांव कितें करूंक वेता तें सांगता. हांव ताचो आड्डो मोडटलो आनी ताका खावंक नाच करतली. तो माडोवचे खातीर ताची दुर्गा मोडून उडयतलो आनी सगळीं तो पांयां तळां माडयतलीं. ती भेंडी नासतना आनी खणी नासतना हांव तो पाड जावंक सोदतलो. आनी थंय जिलकुटां जातलीं आनी कांटे कुंटे वयर सरतले. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावन हांव ताका उखून घालतलों. ओय इस्रायेलाचे घोराणे, होच तो दोलबारांच्या सर्वेस्पराचो दाका मोळो. आनी जुदाची मनशां म्हणल्यार तांचे आपुरबायेचे झाड. तो नितीक रावतालो, मेळ्ळें विकरायलोले रोगोत. प्रमाणीकपणाक रावतालो, मेळ्ळ्यो फकत उयेली गोगो. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. इस्रायेलाचे घोराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. इस्रायेलाचे घोराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. इजिप्तांतली उठून एक दाखवेल तुवें हाडली. राष्ट्रांक धांडावन तुवें ती लायली. तिचे फांटे दोर्या परी पावले. नदी पर्यान विस्तारल्यो तिच्यो आंखऱ्यो. जबाब इस्रायेलाचे घोराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. कित्याक तर आंतां तिचे आडे तुवें मोडून उडयले? वाटेर वेता तितली हात घालून दाखो काडटा. रांदूकर पोळे कसो दुस्पोट करता. शेतांतली सावां तिचो पालो नाच करता. जबाब इस्रायेलाचे घोराणे हो तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. दोलबाराच्या सर्वेस्पराक आमी प्रार्थून मागता, आमचेशी परतून ये. स्वर्गांत जावन नदर मार. ए तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. जबाब इस्रायेलाचे घोराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. आनी कदींच तुजे सोरशींनी आमी कोडसरून वेचिना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. दोलबारांच्या सर्वेस्पराक आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. जबाब इस्रायेलाचे घोराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. वाग्यान पावून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचो.
भावा भयणीनो, कसलेच हुस्के काडूं नाका, पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी हांगा मनशाचे जाणवायेन आपटूंक जायना की देवाची शांती तुमच्या काळजांत आनी मनान क्रिस्ताचेर सगळे रावतली. शेकी भावा भयणीनो, कितें खरें, मानाचें, प्रमाणीक, निर्मळ, अपुरबायेचें, प्रितीवंत, गुणेस्त, श्रेश्ठ तें तुमच्या मनात घडयात. कित्याक तुमी म्हजें कडलें शिकल्यात वो घेतलां वो पळयलात तें तुमी पाळात आनी शांतीचो देव तुमचें सगळें आसतलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. माते बाब प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून परम याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक गोपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाखांचो मळो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालप, तातूंत गाण्याक एक कोडुंबी कांटयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मळो ताणें खोलवाड्यान कुंबल्याक दिलो आनी आपूण पयसल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतोच आपलें कुंबलें घेवंक ताणें त्या खोलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक फावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले फावटी भोवन ओदीक आनी ताणें तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भिडेतले अशें म्हणून शेगी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण पुताक पळयोवन खोलवाड्यांनी आपणा भितर म्हळें, हो ताचो दायजी, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी ताणीं ताका धरून मोड्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोड्याचो धनी येतूच त्या खोलवाड्यान कितें करतलो? ताणीं जाप दिली, त्या नश्ट्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या खोलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दितात तसल्याक आपलो मळो कुंबल्याक दितलो. जेजून तांकां म्हळें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो खंयच्या संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकांत वाचूंक ना. म्हणटूच देवाचें राज देव तुमचे कडलें काडून घेतलो
आनी परती फळां कोत्ता तसल्या लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयच्या सेवाधर्मांत दोन उतरां परतून परतून आमकां आयकूंक मेळटा. ही जावन आसा दाकांचो मोडो. पयल्या वाचपांत, त्या उपरांत स्तोत्रांत आनी शुभ वर्तमानांत हीं दोन उतरां आमकां आयकूंक मेळटा. दाकांचो मोडो. पूण ह्या दोन वाचपांत अंतर आसा. There are 4 differences. 4 अंतरां आसात. पयल्या वाचपांत आमकां दोनी मेवतात आनी दुसऱ्या वाचपांत आमकां आनीक एक दोनी मेवता. जाणें हें पीक ह्या मोळ्यांत घाललें आनी हो मोळो ताणें खुलवाड्यांक दिल्लो. खुलवाड्यांक कुंडल्याक दिल्लो. पयल्या वाचपांत आमकां दोनी मेवता जो मोळो तयार करता आनी ह्या मोळो तयार केल्या उपरांत तातूंत तो आपलें पीक लायता आनी त्या उपरांत तें पीक बरें जाले उपरांत तो काडूंक वेता. पयल्या वाचपांत हो दोनी आपुणूच सगळें काम करता. पीक घालता, मोळो तयार करता, पीक घालता आनी तें काडूंक पासून तोच वेता. दुसऱ्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेवता दोनी आपलो मोळो तयार करता, तातूंत पीक घालता आनी तें खुलवाड्याक कुंडल्याक दिता. He gives it to his tenants. तांणी ताचो बरो मोस करूंक गरज आनी ताका लागून तो तांच्या हातांत तें दिता. पयलें वाचप आमकां इस्रायलाच्या घराण्याचें उगडास करता. म्हणजे देवान तें पीक रोयलें आनी त्या पिकान इस्रायल लोकांक धाडलो. जशें आमी आयकलां पयल्या वाचपांत, तें पीक बरें पीक दिना, वायट पीक दिता. तेच भाशेन इस्रायलाच्या लोकांक केलें. इतलो मोग यावेन तांकां दाखयलो, पूण तांणी देवाक भायर मारलो. तांणी देवाक फाटीं सोडलो. देवाचो मोग करचे बदलेक तांणी देवाक नाकारलो. हेंच आमकां पयलें वाचप सांगता. तेच भाशेन शुभ वर्तमान आमकां देवाचे राजाची उगडास करता. देवाचें राज कशे भाशेन जातें तो म्हणटा, जशें आमी पीक दिता तेच भाशेन आमकां देव आमच्या जिविताची मजुरी दिता. He will gift us according to our respond to the gifts that he has given us. तर आमी जरी तर आमकां देवान एक बरें देणें दिलां, तें बरें देणें आमी देवा खातीर, देवाचे मोहिमे खातीर आमी वापरता जाल्यार तो आनीक आमकां दितलो, आनीक आमकां देणी तो दितलो. आमी ह्या देण्याचो उपयोग करिना जाल्यार तें देणें काडून दुसऱ्याक तो दितलो. तें आमकां शुभ वर्तमान सांगता. जशे भाशेन पयल्या वाचपांत दाखो आंबट जाल्ल्यो, शुभ वर्तमानान खोलवाडी आंबट जाल्यो. खोलवाड्याच्यान आपले ओजाबो घेवन बरें पीक करून कुंबलो आपल्या दोनीक दिवंक जातालो, पूण तांणी तें करूंक ना. ते रावले जेन्ना दोनी चाकरांक धाडटाले तेन्ना त्या चाकरांक मारूंक. आनी त्या चाकरांक मारल्या उपरांत दोनीन आपल्या पुताक धाडलो, ताकाय ते मारूंक सोडटात. म्हणजे
ते आंबट जातात. आपले कार्य तांणी जें करचें आसलें तें सोडून ते दितात. बेजबाबदार ते जातात. नॉश्टे कारबारी ते जातात. पयल्या वाचपांत आमकां मेवता दोनी जेन्ना आपले दाखो आंबट जाता ते पळयतात तो तें नश्ट करता, पाड करता, भायर उडयता. कित्याक ह्या पिकान बरें पीक दिवंक जाय आसलें आनी ताकाच तेंच ताच्या मतींत आसलें आनी ताका लागून इतलो भरमोस घेवन तो पीक रोयता आनी तातूंत उदक घालून गळेक ताचो भरमोस करता आनी जायती जतनायेन तें वाडोवंक ताचे प्रयत्न जातात. पूण हें पीक जेन्ना आंबट जाता तेन्ना गोडेक तो रागापुरीत जावन हें पीक पाड करता. पूण शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू हो दोनी तें पीक पाड करिना, हो त्या गुलवाड्याक भायर मारिना. तो एकूच काम करता, जी जमीन जी मळो तांकां दिलोलो तो काडून दुसऱ्यांक तो दिता. जे कोण बरें पीक ओ जे कोण कुंबलो ताका दितलो, बरें फळ दितलो मनीस तांकां तो काडून हो मळो दिता. तितूच्या बाबा भयणीनो, आमकां देवान जायती देणी दिल्या. पूण ही देणी आमी देवा खातीर, देवाचे मोहिमे खातीर वापरता काय हो प्रश्न आयज आमी आमकांच घालूंक गरज. आयज आमी समाजीक प्रेशितायेचो आयतार समोरता, तर समाजा खातीर आमी कितें करता काय हो प्रश्न आमी आमकांच घालूंक गरज. समाजीक प्रेशितायेचेर नदर मारल्यार आमकां जायते एके भाशेन पॉयंटर्स मेवतात. पयले सुवातेर पवित्र सभा आमकां सांगता मनशा कुळाक मान आनी रेस्पेद दिवप खूब गरजेचें. इट इज इम्पॉर्टंट टू गिव रिस्पेक्ट टू ह्युमन बिईंग्स. जेन्ना आमी मनशा कुळाक मान आनी रेस्पेद दिता आमच्या सरभोंवतणी आसतल्या लोकांक, आमच्या सरभोंवतणी आसतल्या संस्कृतायेक, ह्या संवसाराचो आमी मोग करूंक शकता. आमी जाणा आमचेच ह्या इंडियेन कितें घडटा तें. गोंयच्या दिसांनी हाथरास ह्या गांवांत आमच्या एकले भयणीन ताचें जिवीत बिबाडलें आनी तिका लासून दिली. असल्यो घडण्यो घडत आसात. त्या उपरांत आनी खंयच्या गांवांत असली घडणी घडली. तर प्रितीच्या भाव भयणो, मनशांक मान आमी दिता काय? जायते फावटी आमी चुकता. तर चुकता तेन्ना देवा बापा मुखार येवंक गरज. ताचे मुखार आमी खालती जावंक गरज. आनी ही जबाबदारी आमच्या हातांत आमी घेवंक गरज की आमी आयजतान आमच्या सरभोंवतणी आसल्या मनशां भितर आमचो संबंद आमी वाडोवंक प्रयत्न करतली म्हूण आमी देवाक भास दिवंक गरज. तर दुसरी वस्त जी आमकां करूंक आयचो सेवादोर उलो करता ती जावन आसा म्हजी जबाबदारी कितें हो प्रश्न आमी आमकांच घालूंक गरज. वॉट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोणा सवें? पयले सुवातेर म्हजें सवें, म्हज्या फामिली सवें, म्हज्या सरभोंवतणी आसतल्या समाजा सवें आनी गरिबा सवें. म्हजी जबाबदारी कितें हो प्रश्न हांवें म्हाकाच घालूंक गरज. प्रितीच्या भाव भयणींनो, जेन्ना हें कोरोना वायरस आमच्या इंडियेक आयलेलें आमी जाणा जायतो लोक घरान आसून तांकां खावण नासून हांगा थंयसर पडलो. तर आयज आमी आमकांच प्रश्न घालूंक गरज. जायतीं लोक आमच्या घरांनी काम करतात. तांकां आमी मानान आनी मोगान लेखता काय हो प्रश्न आमी आमकांच घालूंक गरज.
तेच भाशेन चवथें म्हणल्यार देवान आमकां कांय बोली संस्कृताय रोचना आमच्या सरभोंवतणी दिल्या आनी लावदातो सी ह्या दाखोव्यांत पाप साहेब फ्रांसीस हाणें आमकां सांगलां. ह्या संस्कृती ह्या रोचणे वरवीं आमकां सोबिताय मेळटा. तो हीच सोबिताय आमी सांबाळून दवरस. आमी जाणा मोलें ह्या गांवांत कितें घडटा तें. तर ह्या वस्तूंचेर नीत करूंक आमी वावरूंक गरज. आमी आमचो ताळो उबारूंक गरज. कालच्या दिसांनी आमी जाणा दुसरेर जायत्या जाणांनी पीस वॉक केला. शांतीचो हो एके भाशेन यात्रा तांणी केल्या. तर ह्या यात्रे भाशेन आमी आमच्या मागण्या वरवीं आमी एकामेकाक तेंको दिवंक गरज. तेन्नाच की आमी एके भाशेन समाजीक प्रेशितायेचो आयतार बरे भाशेन सांबाळूंक पावतले. तर हेंच करून आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागूया. सगळीं उबी रावया आनी आमच्या बाबार्थाची उचारणी करुया. सोत मानता देवा, सोर पविदार बाबा, सगळ्यान पृथ्वीच्या रुसारा आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या इतल्याच पुजा आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं वरवीं समालो आमकां मुरिताय जल्मलो पोस पिलाच्या काळ ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो स्वर्ग पविदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला थंय तांव जिव्यान मेल्ल्यांची मंजुरी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो थोड्यो गरजो बाबा मुखार घालुया. आमचे पवित्र सोबे पासून फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सोबेच्या सगल्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या नांवान आपूण फकत कारभारी म्हूण जाणा जावन गोरजेची सेवा करून देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाचे बरें करून फुडें सरून शांती आनी निती खातीर वावरून ताची मनां उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. गरिबां आनी गोरजेक सांपडलेल्या पासत गरिबांक आनी गोरजेक सांपडलेल्यांक आनी क्रिस्ती बाबार्थ्यांचे सदांच आदार दिवंक आनी तांचेर जाता ते उनिती आड वावरून तांच्या हक्कां पासत झुजून आमकां उजवाड आनी बोल दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आमा सोमेस्तां पासत देवाचें राज आमचे मदें हाजीर करून आमी समाजांत जियेतोल्यांक सांगाता हातांत हात घालून वावरूंक नवो समाज बांदून हाडूंक देवा लागीं मागुया. फिरकुजेच्यो गरजो मनांत दवरून दुसरी मागणी करची. गो मोगा बाबा तूंच आमचो धोनी आमी तुजे कारभारी. ह्या संवसाराचो कारभार तुवें आमच्या हातांत घातलाय. तो तुजे खुशे प्रमाणे आमी चलोवंक आमकां करपा दी. त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका. आमच्या नाटके पवित्र सुदेशा सर्वेस्पर मान घेवन. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फॉर्मायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडूनची पवित्र रीत समरंभून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, स्वर्गकारी आनी स्वर्गताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून पावता. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकां. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेमून स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उलो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलो, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेत. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत.
पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते मारत हे म्हज्या उगडासाक करात. So good for good to hear. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देव आसता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गोनी बाबा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मिल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज आमची भयण सेलेस्ट आपलो जल्म दीस मनयता. तिचे खातीर खेरीत भाशेन ह्या वेळार मागणी. साजोचे पोरजे खातीर मागता आसतना ह्या गांवांत आनीकूय जायतीं आपलो जल्म दीस, काजाराचें वरोस वो हेर वार्षिक दीस आपल्या जिवितान समरुंकता. तांचे खातीर ह्या वेळार मागणी. आंखवार मारे देवाची माय संगती तिचो पुती बागेवन जुजे बागेवन दवरून दोता आनी सोर्फ काली तुका मानवल्या त्या सगल्या भोगता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजूतान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरकुलवेदार बापा सर्वोंदोर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सडुंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणी वाटूंकी आमकां दिवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांकी आमकां दिवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरंडाराची क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपडकी पोरवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेताय आनी राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनान आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. ताची शांती. श्री संसाराची ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ही सुबागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थना. सोर पदवीदार देवा, आमच्या मोगाल बाबा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोट आनी फळादीक जावं.
आमचें जेवण खाण कशें जिवंत जेजू घेवन जेजू सारकी आमी जावंक कर. असलें रूपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावन दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सर्वोदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.